क्रिस्त म्हजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सुमेस्त सांतां भक्तांची दाबाजीक परब. आनी सांत भक्त म्हणटा आसतना एकलो तरणाटो म्हाका थोड्या वर्सां आदीं मेळोंक आयलो आनी म्हणटा, सांत भक्त काल्याक, मोरी माय काल्याक, देव पुरोने सांतांक काल्याक मान वा सांतां कडेन कित्याक मागचें. हांवें म्हळें, तूं म्हजे कडेन काल्याक मागणें विचारताय, पाद्रापा कडेन काल्याक विचारताय, वा कोणी तुका मागण्याचे मनीस आसा तांचे कडेन काल्याक, ती जीवन आसात न्ही पुरा मेल्ली न्ही म्हणटा हो. मोगाळ भावा आनी भयणी, भावार्थांत सारको भावार्थ ना. आनी केन्ना ही भावार्थाची वादी समजून येना त्या वेळा आमी ह्या सवालांनी दुबावांनी उरता. आतां सांत भक्त कित्याक पवित्र सभा सुरवेर तावन मार्तिरांचो दीस आचरण करताली. सुरवेर तावन कित्याक सुरवेल्या पवित्र सभेंत आमी जाणा आसा कितलेशा लोकांक मार्तीर तांकां उज्यांत घालें आनी सिंहाच्या ग्रासाक तांकां ग्रासूंक सोडलें. आनी सुरवेली क्रिस्तवांक कितलीं जाणां मार्तीर रोमा गेल्यार कॅटॅकुम्स म्हणून आसात. देखून मार्तिरांचो दिवस म्हणून पवित्र सभा आचरण करताली. आनी क्रमेन सांतांच्या पट्टेंत नातिल्ल्या सर मार्तिरांचो आनी भाग्यवंतांचो उगडास काडून पवित्र सभा सुमेस्त सांतां भक्तांची परब म्हणून आचरण करूंक पापसाहेबान उपरांत उलो दिलो. सुमार तेंपा उपरांत सांतांच्या पट्टेन सगळ्यांची नांवां नात. कोणें विशेष कांय केलां भावार्थान तांकां सांतांच्या पट्टेन मेळयलां, पूण सबार जाणां आसात मार्तीर तशेंच भाग्यवंत जिणी जियेल्लीं. देखून आयच्या दिसा सुमेस्त सांतां भक्तांची परब आमी आचरण करता. आनी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी जाणा आमी कित्याक सांतां भक्तांची परब करची, तांचो आदार सोंसचो वा तांचे कडेन आमी वेचें वा कितेंय आमी विचारचें. कित्याक क्रिस्ताची कूड आमी म्हणटा आसतना केवल आमी मात्र न्ही, जियोवची मात्र न्ही, हो आमी एक वांटो मात्र. क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडींत 3 वांटे आसात. खंयचे ते? होय, आमी एक वांटो जी आमी आज ह्या संवसारांत आसा, आमी पेसाडता बरें करून जियोंक, एक बरी जिणी, एक बागी शांतीपणाची आमची जाय आनी बरी जिणी जियेल्या उपरांत बरें मोर्न आमकां मेळा जाय. आनी पयलो हंत मात्र क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचो आमी म्हणटा पिलग्रीम चर्च ऑर मिलिटंट चर्च आमी झुजून आसा. आमचें झूज आज आखेर जावना. हो एक हंत. पूण जेजूच्या मिस्तीक कुडीन क्रिस्ताच्या आनी एक हंत आसा. ती जावन आसात फाल्यां आमी आचरण करचें. नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर सुमेस्त सरलेल्या भावार्थांचो उडास आमी करता. आल्मांचो दीस आमी म्हणटा. आनी ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात, म्हळ्यार नितळ जावनशार आसात. तांकां मागोंक जायना. देखून आमी कालें करचें, आमी मागयचें. देखून आमी तांचे खातीर मागता, तांचो उडास काडटा, इल्लो त्याग सॅक्रिफीस आमी करता. आनी तांचो उडास कान्न तांकां आमी विसरना. ती आमचे आदीं गेल्यांत वय कुडींत नात, आज विशेवांत आसात, नितळ जावनशार आसात. देखून आमी तांचो उडास करता. ताका आमी म्हणटा सफरींग चर्च, म्हळ्यार कश्टांची पवित्र सभा. आनी आतां तिसरो हंत आसा जेजूच्या मिस्तीक कुडीचो. आनी ताची परब आमी करता. जैतेवोन जाल्ली परजा, रिडीम्ड चर्च, म्हळ्यार ती येदोळ नितळ जाल्यांत देवाच्या महिमेंत आसात. ती देवाच्या महिमेंत भागीदारां जाल्यांत. आयच्या पयल्या वाचपान पळया, उगडापन ग्रंथांतलें जुवांक केल्लें उगडापन कितल्या पुर्बें दर्शनांत ताणें पळयलें. कितें पळयलें? ती कोण म्हणून विचारतना थंय जाप मेळ्ळी आमकां. असंख्यात लोकां जमो, व्हड एक लोकां जमो ते व्हड आखांत उतरोन आयिल्ले आनी तांचे दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धोवे केल्यात. पळया, शेळयेच्या रक्तान धुवन धोवे केल्ले आनी ती देवाच्या एकवटांत आसचें. देखून तांची कुमोक वा तांकां आमी आज मान करचें, निजाकी आमचें भाग आमी म्हणयेत. मोगाळ भावा आनी भयणी, क्रिस्ताच्या मोर्ना जिवनपणाच्या मिस्तेरांत आमी गुंडायन रिगोवंक जाय. वयल्या बार आसल्यार जायना.
क्रिस्ताच्या मरणा जिवंतपणांत आमी गुंडायेन रिगोवंक जाय. देखून ही सांत भक्त आमची बरीच सादी मनशां आशिल्लीं, पूण सोडवणेच्या त्या कुरपेंत ती आज तांकां सोडवणेची कृपा लाभल्या. तांणी ती आशिल्लीं सांतीपण आशिल्लीं, देवाची कृपा तांणी आपणायली आनी आज ती देवा थंय एक जाल्यांत. आतां निमाणें तांचे कडेन कित्याक मागचें? संतां भक्तां कडेन कित्याक मागचें? कित्याक मागचें? तांचे कडेन मागचें म्हणच्या की सर तांचे सोवे वा तांचे सांगाता आमी मागता आमी म्हणयेत. मोगाळ बाबा आनी मनीस जेम्स जाकोबाचें पत्र स्वर 5:16 ओळ काडल्यार देवाचें उतर म्हणटा, बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सक्तेवंत आनी फळादीक. आमी बऱ्या मनशा कडेन मागोवंक सांगता. कोणी पवित्र वा कोणी याजक कोणी रतिरेसो पदराप म्हणल्यार सगळ्यांनी सांगचें मागा फादर मागा. आमकां कितले कॉल्स येतात आनी आमी पाती येता पदराप मागतात, बरे मनीस मागतात म्हणून. आनी थोड्यांनी सांगच्या फादर आमी मागच्या की सर तुमी मागल्यार बेगीन देव आयकता. आनी देवाचें उतर तेंच म्हणटा, बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सक्तेवंत आनी फळादीक. तर बरीं मनशां आमी जाल्यार तर महिमेंत आसलीं कितलीं ती महिमेंत आसात, नितळ जाल्यान. आनी जेजून आमकां सांगलां मातेवस स्वर 18:19 ओळ जेजू म्हणटा, तुमी कोणी दोगांनी एका मोनान मागल्यार हांव दितां. एका मोनान मागल्यार हांव मागिल्लें दितां. खंय दोग वा एक म्हजे नवे हजर आसात थंय हांव आसां. देखून आज पळय हांव पाती येवचें पवित्र सभा आमकां शिकयता. आज सर सांत भक्त कोण देवा थंय एक जाल्यांत ती आमकां देख मात्र न्ही, पूण ती आमकां आदार जावन आसात. कित्याक आमचेर ती एक मोगान दिश्ट घालतात, आमचे खातीर मागतात. देखून तांची सवय मेळोवन वा तांचे सांगाता मेळोन तांचो आदार घेवन मागचें. एका रितीन देवाक मान करचो आनी एका रितीन आमकां सांतीपण जोडूंक वा आमी नितळ जावंक वा कुरपेन जियोंक खंडीत जावन ती आदार जातात. पूण मोगाचें निमाणें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें 8 बागे विशयन सांतीपण जोडूंक व्हडलीं कामां करीचें म्हणना. चकडांक आमकां जायना. ल्हान कामां करीत. खंयचीं तीं ल्हान कामां? आज 8 बागेंत आमी आयकलें दुर्बोळी म्हळ्यार देवाचेर हुंदून आमी जियोवचें. रुदान करतात. आज कितलीं जाणां रुदान करनासात. बरें करन खाली रडल्यार कश्ट सोंसल्यार पावना, पूण एका उद्देशान आमी सोंसले, सोडवणे खातीर सोंसले आमच्या वा हेरांच्या, तर खंडीत जावन ताचो प्रतिफळ आमकां आसा. सादी बोळी आमी कल्ती जावन जियेत. दया दाखयतात आमी दया करीत. नितळ मोनाची पळया देवाचें उतर म्हणटा, नितळ मोनाची कितलीं बागी देवच तांकां पळोवंक मेळटा. आमी वचचें म्हणना देवाक, देवच आमकां पळोवंक मेळटा. समाधाना खातीर वावुरची, निती पासो दगदनी. आनी जेजू म्हणटा म्हजे पासो तूं अकमान सोंसची. कितलीं बागी सांतीपण जोडूंक उडलें कांय ना. ही 8 बागी जी येयल्यारी आमी खंडीत एक दीस सांत जातले. सर्गाक पावतल्या देवाच्या महिमेंत एक जातल्या. एक घडी बरो आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज ह्या देवाचीक पेस्ता दिसा संतां भक्तांक आमी मान करता आसतना देवाकच आमी मान करता आनी तांची देख आमी घेता, तांचो आदार आमी मागता. एक दीस आमी देवा सुवाय आसतल्या हो आमचो बरो असो. तो सुदैव आमकां ही कृपा दी म्हणून सुमेस सांत भक्त आमची खातीर विनाती करूं म्हणून हे बलिदानांत आमी मागया.